नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया भरलेली काराती। ही हांवें काराती घेतल्या। काराती घेता आसतना खूब मोठी घेवपाक जायना, अशी मातशी ल्हानशी सायजीची घेवपाक जाय। काराती बरी हांवें उदकान धुवन घेतल्या। आतां आमकां ती तासून घेवपाक जाय, तर अशी करून तासून घेवपाक जाय। अशें आमकां तासून घेवपाक जाय। ताजो देठ काडून घेवपाक जाय आनी अशें मदल्यान कट करून घेवपाक जाय। कट करता आसतना दोनी वाटल्यान करपाक जायना, अर्देच करून घेवपाक जाय। मदल्यान दोन कुडके करप ना, फक्त मदल्यान कट करून घेवप। आतां हातूंतले बियो आमकां काडून घेवपाक जाय। असो चमचो घालून सारके ह्यो सगळ्यो बियो काडून घेवपाक जाय। हांवें अश्यो सगळ्यो बियो काडून घेतल्यो तातूंतल्यो। हे पळयात, अशें करून बियो काडून घेवपाक जाय। बियो काडल्या नंतर हे उदकान आमकां बरी धुवन घेवपाक जाय। तातूंत बरपाचो मसालो करून घेवपाक जाय। तर ताच्या खातीर ही हांवें बारीक सुंगटां घेतल्या। ही सुंगटां हांवें उजरोवन साफ करून बरी धुवन घेतल्या। 4 कांदे हांवें बारीक चिरून घेतल्या। 2 टोमॅटो बारीक चिरून घेतल्या। 1 इंच आले आनी 6 लसणीचे पाकळ्यो हांवें सोलून घेतल्या। ती लसूण आनी आले आमकां धाडावन घेवपाक जाय। कायलीन घालून हांवें गॅसार उदक तापत दवरलां। उदक आमकां हें बरें तापोवन घेवपाक जाय, शिजोवन घेवपाक जाय। उदकान हांव 1 चमचो मीठ घालतां। उदकाक खतखतो येवपाक लागलो। पळयात, आतां उदक बरें शिजपाक लागलां, खतखतपाक लागलां। आतां आमी तातूंत घालुया काराती। ही काराती आमकां ह्या उदकान 2-3 मिनटां शिजोवन घेवपाक जाय। काराती शिजयता आसतना अशी फिरोवन घेवपाक जाय। सगळ्या वटल्यान बरी शिजोवन घेवपाक जाय। आतां आमची काराती शिजून जाली। आतां हांव गॅस बंद करता आनी काराती काडून घेता। आतां ह्या कारात्यांतलें सगळें उदक आमकां निसतोवन घेवपाक जाय। कारात्यान भरपा खातीर मसालो करून घेवया। ताज्या खातीर हांवें पॅन तापत दवरला। तातूंत हांव 2 चमचे तेल घालता। तेल तापलें तशें तातूंत हांव आले आनी लसूण हांवें धाडावन घेतल्या, ती घालता। आले आनी लसूण मातशें आमकां तळसून घेवपाक जाय। आले आनी लसूण तळसून जाली तशी तातूंत कांदो घालुया। तातूंत हांव घालता मीठ। कांदो तळशिता आसतना मीठ घातलें म्हणटकच कांदो बरो शिजता। आतां आमी तातूंत घालुया टोमॅटो। कांदो आनी टोमॅटो बरो तळसून घेवपाक जाय। आतां आमी तातूंत घालुया सुंगटां। सुंगटां घालून मिक्स करून घेवया। गॅसाची फ्लेम हांवें मिडियम दवरल्या आनी आतां झाकण घालून सुंगटां शिजोवन घेवया। आतां पळोवया शिजली जाल्यार। मिक्स करून घेवया। हातूंतलें उदक आमकां सगळें सुकोवन घेवपाक जाय। तातूंत हांव घालता अर्दो चमचो हळदीची पावडर। 1 चमचो घालता कोथमिरेची पावडर। 1 चमचो घालता मिरचीची पावडर। मिरचीची पावडर घालता आसतना तुमकां जितलें तिखट जाय त्या प्रमाणे घालात। मिक्स करून घेवया। आतां हांवें गॅसाची फ्लेम मोठी केल्या। गॅसाची फ्लेम मोठी करून हें आमकां सामकें सुकें करून घेवपाक जाय। हातूंतलें उदक सगळें सुकोवन घेवपाक जाय। तातूंत हांव घालता ओली कोथमीर आनी मिक्स करून घेवया आनी गॅस मोठी दवरून हें सगळें सुकोवन घेवया। आतां हें आमचें तयार आसा। हांव गॅस बंद करता आनी हें आमी आतां दुसऱ्या आयदनान काडून घेवया। तातूंतलें उदक सगळें काडून घेवपाक जाय आनी कारात्यान आमकां हें सुंगटांचें सुकें भरून घेवपाक जाय। अशें करून सारकें वेवस्थीत भरून घेवपाक जाय आनी एक्स्ट्रा आसा तें काडपाक जाय। आतां काराती बरी वेवस्थीत भरून घेतली। पळयात, अशी करून भरून घेवपाक जाय। अर्दो चमचो हांव घेता मिरचीची पावडर। तातूंत हांव घालता पाव चमचो हळदी पावडर।
चिमूटभर मीठ. ही काराती भरल्यानंतर अशी आम्ही बांधून घेऊया. बांधून घेतली म्हणटकच ती बरी घट्ट उरता, सुटना. अशी करून बांधून घेवपाक जाय. बांधून घेतली म्हणटकच तातूंतलो मसालो आसा तो भायर पडना. ही हळद आनी मिरचीची पावडर घेतल्या, तातूंत थोडेशें उदक घालता. हळद आनी मिरचीची पावडर अशी आमकां वयर लावन घेवपाक जाय. आनी आतां ही काराती आमकां फ्राय करपाक जाय. काराती फ्राय करपाक हांवें गॅसार तवो तापत दवरला. तातूंत हांव 4 चमचे तेल घालता. गॅसाची फ्लेम हांवें मिडियम दवरल्या. हे हांवें तांदळाचें पीठ घेतलां आनी तांदळाचें पीठ आमकां अशें कारात्यांक लावन घेवपाक जाय. आनी काराती आमकां अशी करून कायलीन तळपाक घालपाक जाय. काराती अशी करून फिरोवन घेवपाक जाय आनी सगळ्या वटल्यान बरी फ्राय करून घेवपाक जाय. काराती अशी फिरोवन फिरोवन सगळ्या वटल्यान बरी फ्राय करून घेवपाक जाय. आता पळयात, सगळ्या वटल्यान बरी तळून जाली, बरी फ्राय करून जाली. पळयात, हांव काढून घेता आता. सुंगटांचे सुके घालून भरलेली काराती खूप रुचीक लागता, टेस्टी लागता. तुम्ही नक्की करात. माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा. तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात. परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात. देव बरे करू.